दिवो अनभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परचे इस्रायलाची. लुकास वांजेल अध्याय 2:30 आणि 2. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, मोंतिमायेच्या नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा मरी कुटुंबां बरवशान वाडूंक प्रेरण. बरवसो म्हळ्यार आमी कशें समजता आनी पवित्र सभेच्या दतनी प्रकार बरवसो व्याख्यान करचो जाल्यार बरवसो जावन आसा देव देण्याचो एक शेगूण आनी ह्या शेगुणा वरवीं आमी सर्गाचें राज राखून रावता. मेल्या उपरांत देवा सरसी वचूंक आमी अत्रेगान राखून रावता आनी आमचे सदांचे जिवीत आमी पळयल्यार हर एकलो आमी बरवशान जियेता. आमी रातीक न्हिदूंक वेता, फाल्यां आमी उठतले म्हूण आमकां कळीत ना जाल्यारूय दुसऱ्या दिसा विशांत आमी तयाराय करता. आमी कामाक वेता, पयशे एकठांय करता, बँकांनी दवरता, फुडारा विशांत आमी चिंता. फुडाराक आमी वाचून आसतलें म्हणलें आमकां कळीत ना तरी बी बरवशान फुडारा विशान आमी राखून रावता. अशें म्हणटा आसतना आमी हर एकलो ह्या संवसारांत बरवशान जियेता. पूण ह्या संवसाराच्या बरवशाकी उंचलें जावन आमकां दैवीक बरवसो आमचे थंय जिवाळ आसूंक जाय. कित्याक देवान आमकां आत्मो दिला आनी हो आत्मो आमी ह्या संवसारांत शाबीत सांबाळून मेल्या उपरांत सर्गीच्या राजांत सूख आमी भोगूंक जाय. आनी हेंच देवाच्या रचनेचो योजन जावन आसा. आनी मरेचें जिवीत आमी पळयल्यार मरी आपलें सगळें जिवीत बरवशान जिवन आसली आनी मरे थंय 3 म्हत्वाचे बरवशाचे शेगूण आमी पळयता. पयलें, मरेक देवाच्या बासावण्याचेर बरवसो आसलो. देव इस्रायल परजेक मेसाया धाडटलो, देव इस्रायल परजेक कश्टांत हांव निवारतलो, देव इस्रायल परजेचो मोग करतलो आनी देव आपली बासावणी पुर्ती करतलो म्हणलेली एक अखंड बरवसो मरेक आसलो आनी ह्याच बरवशान मरी आपलें जिवीत सारताली. दुसऱ्यान आमी पळयता मरयेक मेसाया जल्मतलो म्हणलेली अखंड बरवसो आसलो. आनीक कित्याक मरयेक जुदेव धर्म शिक्षणा विशयांत संपूर्ण माहिती आसली आनीक पोरण्या सोल्ल्यांची जायती उतरां तिका कळीत आसली. जावं दी इजायाचो अध्याय 7:14 एक आंवकार चली गर्भे जातले विशांत, जावं दी इजाया अध्याय 60:1 मेसायाचो काळ, हे सगळे उल्लेख तिका कळीत आसले. देखूनच ती बरवशान राखून आसली मेसाया जल्मतलो म्हूण. आनी तिसऱ्यान आमी पळयता मरयेक देव सगळ्या मनशा कुळाक सोडवून हाडटलो म्हणलेलो अखंड बरवसो तिका आसली. आनी आमी पळयता मरी देवाचेर बरोवसून आसली आनी देव ह्या मनशा कुळाक पातकी मनशा कुळाक पातकांत हांव सोडयतलो म्हणलेले अखंड बरवसो तिका आसली. आनी ह्या मरेच्या बरवशा मुखांतर आमचें जिवीत आज आमी व्हरून पळोवया. आमचें कुटुंब आज बरवशाचें कुटुंब मरये संगी आमी कशें करीत. पयले सुवातेर कुटुंबांत आमी एकामेकाक वेळ दिवंक जाय. आज कुटुंबांत जायती राटावळी आमकां आसात. जायते लोक कामाक वतात, भुरगीं ट्युशनाक वतात, ऑनलायन क्लासीस करतात आनी ह्या सगळ्या मदें आमी एकामेकाक वेळ दिवंक जाय. आनी जेन्ना आमी एकामेकाक वेळ दिता आमचे थंय बरवसो जिवाळ जाता आनी आमची कुटुंबाची परिस्थिती सुदारता. दुसऱ्यान एकामेकाक आमी प्रोत्साहन दिवचें. सगळीं कुटुंबां सांदे एकाच नमाने उरनात. देवान आमकां विशेश रितीन आनी विशेष रितीन रचलें आसा. देखून हर एकल्याचें महत्व आमी समजून हर एकल्याक आमी पाठिंबो दिवंक जाय, प्रोत्साहन दिवंक जाय. जेन्ना भुरगीं स्कुलांत चड अंक घेतात, थोडी भुरगीं उणे अंक घेतात, तांकां आमी एकामेकाक एक तुलन करचें न्हय, पूण तांची आसा सामर्थ्य आसा तशीच आमी स्विकार करून तांकां आमी प्रोत्साहन दिवंक जाय. जेन्ना आमी कुटुंबाच्या सांद्याक एकामेकाक प्रोत्साहन दिता आमची कुटुंबां जिवाळ जावंक साध्य आसा आनी निमाणें जावन कुटुंबांत एकामेकाक आमी भोगसूंकची. आमी कुटुंबांत सांगात आसतना आमी चूक करचें, एकामेकाक थंय मनस्ताप जावचें सामान्य जावन आसा. जर आमचे थंय चूक घडना, आमचे थंय मनस्ताप घडना, तेन्ना आमचें कुटुंबच न्ही म्हूण आमच्यान सांगूंक जाता. कित्याक मनीस सांगाता आसतना थंयसर चड उणे जाती आसता. देखून आमी एकामेकाक भोगसूंकच्या वरवीं आमचे थंय भावार्थ जिवाळ जाता. तर मरेची देख आमच्या जिवितांत आमी घेवया. आमचे थंय आसलो
भावार्थ आमी चिवाळ करया आनी मोरे संगी आमचे कुटुंबां बरवशाची कुटुंबां जावंक ह्या नव्या वेळार कृपा मागया. देव आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.